पुरे देशाचे लक्ष लागून राहिल्या दिल्ली विधानसभा वेचणुकीत भाजपान जैत जोडले। विधानसभेच्या निकालाउपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपा कौल दिल्ल्यान दिल्लीच्या लोकांक शुभेच्छा दीत विकसित भारताच्या निर्मितीत दिल्लीची महत्वाची भूमिका आसतली अशी प्रतिक्रिया दिली। दुसरे वटेन दिल्लीच्या लोकांनी दिल्ल्या कौलाक दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी होकार दिला, तसेच जैता खातीर भाजपाक शुभेच्छा दिल्यो। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्लीत 20 वर्षा उपरांत भाजपाचे सरकार आयला। भाजपा वटेन कौल दिवन दिल्लीतल्या लोकांनी भ्रष्टाचार आणि अहंकाराक हारयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। दिल्लीत भाजपाक मेळिल्ल्या जैता उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी भाजपा कार्यकर्त्यांसयत साखळे जैताचो उत्सव मनयलो। तसेच राजधानी पणजेतूय भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन दिल्लीत भाजपाक मेळिल्ल्या जैताचो उत्सव मनयलो। सगळ्यात पयली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 20 वर्षांनी दिल्लीत आयले। दिल्लीतल्या सगळ्या लोकांचे खूप अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल दिल्लीत डबल इंजिनचे सरकार येवपाक जाय असले अजिबात गेली 10 वर्सां आमी पळयताले। म्हाका खूप बरें दिसता की दिल्लीतल्या प्रचाराच्या निमित्तान हांव थंय आसलेल्या गोंयकारांक मेळ्ळो, महाराष्ट्राक मेळ्ळो, महाराष्ट्रातल्या लोकांक मेळ्ळो आणि तमाम वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान प्रचार करता आसतना दिसतालें की हय, ह्या फावटी बी हांगासर डबल इंजिनचें सरकार येतालें। माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमचे वेगवेगळे नेते थंय प्रचार केलो। पयले फावटी आमकां बहुमतांत दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टी कडेन डबल इंजिन सरकार आयला। त्याती मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे दिल्लीतले कार्यकर्ते, असंख्य नेते हांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। दिल्लीतल्या लोकांचे हांव आभारय व्यक्त करता। दिल्ली सारकिल्या देशाच्या राजधानीत जे सगळी घाण करून आम आदमी पार्टी दवरलेली ते स्वच्छ करपा खातीर लोकांनी ही संद भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्या। भाजपा आणि ब्रिटिश एकसारखेच जात आणि धर्माच्या नावान लोकांक वेगवेगळे कशे करप हे तांकां बरोबर येता। राजधानी दिल्लीत मतांची विभागणी करपाक तांकां यश आयले। जर आप आणि काँग्रेसीन एकठांय वेंचणूक लढयल्ली जाल्यार आयज निकाल वेगळो आसता आशिल्लो अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। दिल्लीच्या विधानसभा निकाला उपरांत तो उलयतालो। वेरियस फॅक्टर्स आसा। म्हाका दिसता लोकांच्या मनान कितें आसता ते कांय कळना। आमी जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन करताले दिल्लीन तेन्ना पिक्चर वेगळे दिसताले। अल्टिमेटली अंडरकरंट्स, डिविजन ऑफ वोट्स बिटवीन द पार्टीज दॅट दोज कंटेस्टेड, मागीर वेरियस अदर फॅक्टर्स, मनी पावर, मसल पावर विच वॉज यूज, इलेक्शन कमिशन नॉट टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मनी, फ्री गुड्स जे वाडटाले ते आमी धरून दिले आसतना सुद्दां इलेक्शन कमिशनान एक केस रजिस्टर करून नाशिल्ल्यो। सो अशे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहा। पुलीस वर विथ रुलिंग भारतीय जनता पार्टी, huge amount of money that has been put in for these elections to defeat the leadership because they wanted to send a signal to the rest of the country की आम्ही आम आदमी पार्टीक हरयले म्हणून। आणि also the fact that Congress party looked at Aam Aadmi Party as their biggest enemy as far as these elections were concerned, and they're looking at Aam Aadmi Party as their biggest enemy. All these factors are most important factors that which has played role in this defeat. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।